मनशा बसून रावनाका, इत्सांचें बळगें जागय. पुराय जातलें सपन तुजें हेरांकूय दाखय. दुसरें सपन मनात रुजून वाट सोद काळखाची. सूर्य येतलो मुठीत तुज्या, खोस मेळटली सासणाची, खोस मेळटली सासणाची. जिणेंत जैत मेळयतलो, स्वताक सिद्ध करतलो जाल्यार दर एकल्या कडेन सुमारा भायर इत्साशक्त आसपाक जाय. देखून आपल्याचेर आपणालो विश्वास आसपाक जाय. एकूच कल्पना घेता आनी ती तडीक व्हरमेरेन तिका जो दसून रावता ताकाच जैताचो उजवाड मेळटा. हें थोडें तें थोडें अशें जो करीत भोंवता ताका कसलोच लाभ जायना. म्हणजेच स्वताचेर विश्वास दवरून एकूच कल्पना पुराय जाय मेरेन आपूण ओगी बसचो ना ही इत्साशक्त मनात बाळगून स्वताक सिद्ध करता ताकाच जैत मेळटा. उणी धुणी काडीत बसल्यार ताच्या हाताक कांयच मेळना. उच्च ध्येय बाळगुपी मनीस जेन्ना चिकाटी धरून यत्न करतलो तेन्नाच ताका जैत मेळटलें हें स्वामी विवेकानंद हांणी आपणाल्या विचारांनी दाखोवन दिलां. भुरग्यांनो, जैत कशें मेळोवचें आनी आमी आमची जीण सुखाची कशी करची हें आमी शिकतलीं आयच्या पाठांत, जाचें नांव आसा यशाची चावी. हो पाठ बरयला स्वामी विवेकानंद हांणी. स्वामी विवेकानंद हांणी सगळ्या जगांतल्या लोकांक उद्देशून उक्तायल्ले विचार अमृतस्य पुत्रा ह्या पुस्तकांतल्यान स्वामी श्रीकांतानंद हांणी संकलीत केल्यात. तातूंतलेच कांय वेंचीक विचार ह्या पाठांत घेतल्यात. हांव दर्या पिवन उडयन, म्हज्या इत्सा शक्तेन दोंगरांचो चुरो जातलो अशे तरेचे तेज आनी इत्सा शक्त बाळगात. म्हणजेच मनशाच्यो ज्यो इत्सा आसात त्यो तेजवंत आनी उंचेल्या पदाच्यो आसपाक जाय. पुराय करपाक कठीण अश्यो इच्छा आसपाक जाय. देखीक दर्या पिवन उडयतलो, दोंगरांचो चुरो करतलो आदी. दर्या पिवन उडोवपा सारकिल्यो वा दोंगरांचो चुरो करतलो असल्यो इत्सा खर साधनेन पुराय करपाची वृत्ती बाळगिल्यार जें पद वा जो हुद्दो आमकां जाय आसता तो आमकां फावो जाता. ताका लागून खर साधना करात. अशें केल्यार तुमकां ज्या पदा मेरेन वचपाक जाय त्या उंचेल्या पदाची प्राप्ती जातलीच. हे विचार आसात स्वामी विवेकानंद म्हणल्यारच नरेंद्र विश्वनाथ दत्त हांचे. स्वामी विवेकानंद हांचें मूळ नांव नरेंद्र विश्वनाथ दत्त. खोल अभ्यास, खर चिंतन करून फुडाराक ते भारतांतले एक व्हड विचारवंत जाले. आपल्या विचारांनी
ताणी भारतीयांकच न्हय तर पुराय मनीसकुळयेक मानवतेची नवी दिशा दाखोवन दिली. जैत मेळोवपा खातीर, स्वताक सिद्ध करपा खातीर सुमारा भायर चिकाटी जाय. आपल्या कडेन प्रचंड इत्सा शक्त आनी भरपूर मनोबळ जाय. कांय लोकांचें ध्येय उच्च आसता. तांकां असामान्य काम करपाची खर इत्सा आसता. त्या खातीर ते यत्न करतातय बी. म्हळ्यारच आमचें मानसीक बळ खूब घट आसपाक जाय. जे लोक असामान्य काम करपाची इत्सा मनांत बाळगून वावुरतात तांकांच फुडाराक जैत मेळटा. ही आसात कांय जैताचीं चिन्नां. पूण कांय वेळार काम थोडें आनी बडबड चड अशें जाता. अर्थहीन बडबड केल्यार कांयच साध्य जायना. जे लोक निमाणे मेरेन चिकाटी धरून यत्न करतले तांकांच जैत मेळटलें. खुबश्या फावटी लोक अर्थ नाशिल्लें उलयतात आनी काम थोडें करतात. अशा वेळार तांच्या हाताक कांयच मेळना. जो बडबड करिनासतना निमाणे मेरेन चिकाटेन यत्न करता ताकाच जैत मेळटा. मोती उत्पन्न करपी शिंपल्यावरी जायात. स्वाती नक्षत्रा वेळार पडपी पावसाचो एक थेंबो जर शिंपल्याच्या तोंडांत पडलो जाल्यार त्या थेंब्याचे मोती जाता, अशी भारतांत एक सुंदर दंतकथा आसा. शिंपल्यांक हें खबर आसता. स्वाती नक्षत्र लागता तेन्ना शिंपल्यो उदकावयर येवन तोंड उक्ती करून स्वाती नक्षत्रा वेळार पडपाच्या पावसाची वाट पळयतात. त्या पावसाचो एक थेंबो तोंडान पडटकच शिंपल्यो आपल्यो शिंप्यो धांपतात आनी दर्याच्या तळाक वचून दडून दसून बसतात. थंय त्या पावसा थेंब्याचे मोती करपाक त्यो सामक्यो गुल्ल जातात. त्यो आपणाक विसरूनच वतात. कितली ही एकाग्रता! एकाग्रता म्हळ्यार आपणाल्या सपनांचेर पुरायपणान लक्ष केंद्रीत करप. एका चित्तान एकेच गजालींचेर चिंतन करप. हीच एकाग्रता आपणावन आमी आमच्या ध्येयाचे मोलादीक मोती करूया. आलायती म्हायती. नक्षत्र विद्येच्या अभ्यासानुसार अंतराळांत 27 तरेची नक्षत्रां आसात. तांतलें 15वें नक्षत्र म्हळ्यार स्वाती.